एक जावन आमकां सगळे एकजुटीन आमकां उलोवचें पडटलें आनी आमची शक्ती दाखोवची पडटली। ना जाल्यार कितें उरलेले सांडलेले जे आसा गोंयांत न्हू ते सगळे हे काबार करतले आनी आमी अशेंच पळोवपाक उरतले। मुद्दो त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो न्हू आनी बांबोलीम बिचा वयलो न्हू वो आख्ख्या गोंयच्या बिचा वयलो मुद्दो। आयज जर हांकां जर फ्री हँड दिले जाल्यार सगळ्या बिचांचेर ही हॉटेल लॉबी आहा ती अशी इलिगल कामां करतली। सतत आमी बेश्टी बोटां दाखोवचे ना कोणाचेर। जेन्ना संकट येतले तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी एकामेकांक साथ दिवपाक जाय। ते खंयच्या पार्टींतले आसूं मागीर मिन्स आयज हे गोंयकारांक फकाणां करतात। आयज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक गोंयकारांक रिक्वेस्ट करची पडटा अशी परिस्थिती ह्या सरकारान तेंचेर हाडलेली आसा। म्हटल्यार जो मनीस तांकां सपोर्ट करिना ताका हॅरेसमेंट करून ताका काबार करप। सगळी बिचाचेर माती घालून सोडले आनी ट्रक चलयतात बिचाचेर, मशिनां चलयतात बिचाचेर। कितें इकते घेतला कितें रे सगळें? हेंच्यांनी हॉटेलवाल्यांनी सगळे एनक्रोचमेंट करून आमकां चवथी गणपती पावोवंक दिनात। ते गणपतीचे वाटे पारंपरीक वाटे बंद केल्यात हेंच्यांनी। इतली हेंची दादागिरी जाली आनी विचारीत जाल्यार मागीर आमचो लोक वायट, आमच्याच लोकांचेर कंप्लेनी। लॉ अँड ऑर्डर जी कॉलेप्स जाल्या न्हू ती अशी कितें आयज एक आमदाराक किंमत ना आनी आमदाराक किंमत उरोंक ना। हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपोळजी आमच्या गोंया खातीर फोन केलो आनी पळयलो जाल्यार विरेश बोरकर बांबोलीम बिचाचेर उलयतालो आनी रिक्वेस्ट करतालो की गोंयकारांनी ताका हेल्प करपाक जाय म्हणून। म्हाजो फूल सपोर्ट आहा विरेश बोरकर तुका, कित्याक आयज इतले राती तूं ते बांबोलीम बिचाचेर थंय उबो आसा कितें ते रिटेनिंग वॉलाच्या अगेन्स्ट उलोवपाक कितें हांव तुका सपोर्ट करता। आनी हेच्या पयलीं आमी उलयल्ले आनी त्या दिसा तूं सुद्दां थंयसर आसलेलो, तूं थंय चॅक करपाक गेल्लो आनी गेले 4-5 दीस जाले, 5 दीस जाले दिसता हो इशू चालू आसा बांबोलीम बिचा वयलो। आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमी सगळ्यांनी मेळून विरेश बोरकाराक सपोर्ट करपाक जावो, कित्याक हो त्याचो एकट्याचो इशू न्हू, तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ती, हो गोंयकारांचो इशू, हो सरकार फेल जाल्लो इशू। आयज गोंयचें सरकार फेल जालें आमचे बिची वाचोवपाक, आमची रानां वाचोवपाक, आमची शेतां वाचोवपाक, आमचे दोंगर वाचोवपाक, आमचे न्हंयी वाचोवपाक, आमचे झरे वाचोवपाक, आमचे बांयी वाचोवपाक, आमचे मँग्रुव्ज वाचोवपाक, आमचे सँड ड्यून्स वाचोवपाक हे गोंयचे सरकार आयज बीजेपीचे फेल जाल्लेले आसा। एक आमदाराक रातच्या 11 साडे 11 वचोन थंय झगाडचो पडटा। म्हटल्यार आयज बीजेपी सरकाराचे जे गव्हर्नमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहात ही न्हिदलेली आसा, जे गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आहात हे न्हिदलेले आसा, फ्लायिंग स्क्वॉडाक सुद्दां पडोन वचोंक ना। दॅट मिन्स आयज हे गोंयकारांक फकाणां करतात। आयज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक गोंयकारांक रिक्वेस्ट करची पडटा अशी परिस्थिती ह्या सरकारान तेंचेर हाडलेली आसा। म्हटल्यार जो मनीस तांकां सपोर्ट करिना ताका हॅरेसमेंट करून ताका काबार करप। कितें तो खंयच्याय पार्टीचो जावं म्हाका तो लागना, म्हाका पयलो गोंयकार आनी पयलीं गोंया लागता, तो खंयच्याय पार्टीचो जावं। जर तो त्रासान आहा जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करपाक उबे रावपाक जाय आनी आमी जाल्यार हांव जाल्यार उबो रावतलो, म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना। तुम्ही व्हिडिओ काडा, हे ताका सपोर्ट दाखया, कितें ह्या इशूचेर आमी पयलीं उलयला, हांवूय उलयला, रामाय उलयला कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज सगळ्या गोंयकारांनी ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा। प्रामाणीकपणान तेणी रिक्वेस्ट केलेली आसा आनी आयज ही हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी आयज हे गोंय काबार करपाक उठलेली आसा। म्हणून आयज ही परिस्थिती, आयज आमदार आमचे सरेंडर जातात ह्या लोकांक खातीर। हांव विरेशाची कांय चूक म्हणिना, कितें तेणी आपले कर्तव्य केलें। जर सरकारूच जर आयकना आनी सरकारान जो चीफ मिनिस्टर आसा तोच आयकूंक सोदिना जाल्यार कितें करपाचें? तेणी कितें करपाचें? सतत आमी बेश्टी बोटां दाखोवचे ना कोणाचेर। जेन्ना संकट येतले तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी एकामेकांक साथ दिवपाक जाय। ते खंयच्या पार्टींतले आसूं मागीर, ती बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं, ती आम आदमी पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, टीएमसी आसूं, एमजी आसूं, खंयची आसूं, गोंया खातीर सगळे पार्टी गोंया खातीर आनी गोंयकारांनी जेन्ना अशें सिच्युएशन येता तेन्ना गोंयकारांनी एक जावपाक जाय। आनी जी रुलींग पार्टी अशी अंधाधुंद नाका जाल्ली फालतूपणां करता न्हू ती तेंच्या अगेन्स्ट सगळ्यांनी उलोवपाक जाय। जर आमी उलयना आनी आमी एकामेकाक साथ दिना न्हू हे गोंय काबार करतले। हे ओरिसावाल्यांकडे थंय भीक मागतात वोटांची, हे बिहारी लोकांकडे भीक मागतात, हे आमचे आयचे जे सरकारान बसलेले आहात न्हू न्हवरे हे तेंचेकडे भीक मागतात वोट दी म्हणून। गोंयकार ना, आमी सोंपले, आमचें काम जालें आतां। कितें तेंकां खबर आहा आतां गोंयकार हेंच्यांनी ज्या पद्दतीन आमची शेतां रानां दोंगर काबार केल्यात न्हू कितें त्या पद्दतीन आमी हेंकां वोट मारचे ना हे खबर आसा। म्हणून आयज हे मायग्रंटांकडे वचून भीक मागतात आनी अशें आमचे वेळो काबार करतात। अरे त्या वेळेचेर कितें करून सोडला रे? दिसाना दोळे फुटले तुमचे कितें रे? आनी ही डिपार्टमेंटां जी आहा तुमकां आमदारान एका रातचें येवन सांगपाचें, एक आमदाराक रातचो येवन उबो रावचो पडटा म्हटल्यार ही परिस्थिती। म्हटल्यार दॅट मिन्स आयज आमी जे म्हणटात लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आहा न्हू ती अशी।
सतत आमी बेश्टी बोटां दाखोवचे ना कोणाचेर. जेन्ना संकट येतले तेन्ना सगळे गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी एकामेकाक साथ दिवपाक जाय. ते खंयच्या पार्टीतले असो मागीर. हे सरकार 6 वर्साचें हे सरकार न्हंय विकून सोडले, आमचे बांय सुकयले, झरे काबार केले, रानां नश्ट केली, जंगली जनावरां रस्त्याचेर येयली, पशु पक्ष्यांक बेघर केले. हे सरकार चलयलें. रेप कितले वाडले, मॉलेस्टेशनां कितली जाली, गँग रेप कितले जाता. आयज एक आमदार रातचो एका इल्लिगल सायटीचेर थंय वयता आनी जे काम चल्लां ते बंद करता आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता. म्हटल्यार ही परिस्थिती आयज गोंयांत कशी येयल्या ती विचार करपाची गरज आसा. हे 33 न्हवरे जे बसल्यात न्हू, तुमी बऱ्याक बसोंक ना. तुम्ही गोंय सोपोवपाक बसल्यात. आनी जे 8 जाण गेल्यात न्हू, कितें रे, कसल्या आशेक तुमी गेले ते खबर ना. कसल्या आशेक गेले ते खबर ना कितें रे, पूण केन्ना बरें जावचें ना, कित्याक तुमी असत्याक साथ दिला, सत्याक साथ दिवंक ना. हांव विरेश बोरकारा वांगडा उबो आसा आनी हांव ताका सपोर्ट करतलो ह्या मुद्द्याचेर. कित्याक सांग, हो मुद्दो त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो न्हू आनी बांबोलीम बिचा वयलो न्हू, हो आख्ख्या गोंयच्या बिचा वयलो मुद्दो. आयज जर हांकां जर फ्री हँड दिले जाल्यार सगळ्या बिचांचेर ही हॉटेल लॉबी आहा ती अशें इल्लिगल कामां करतली. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयकारांक, आमी एकामेकाक साथ दिवया आनी हे आमचे माणकुले गोंय जे आहा, जे आयचे राजकारणी, आयचे सरकार काबार करपाक उठला, कितें तें आमी वाचोवया. आमचें कर्तव्य तें. आमचे कर्तव्य सगळ्यांनी एक जावन हे गोंय वाचोवचें पडटलें. आमकां राजकारणी वाचोवचो ना. राजकारणी आयज सरेंडर जाल्लो आसा. तो कसिनो लॉबी फुडें सरेंडर जाला, कोल लॉबी फुडें सरेंडर जाला, बिल्डर लॉबी फुडें सरेंडर जाल्लो आसा, तो हॉटेल लॉबी फुडें सरेंडर जाल्लो आसा. तो आयज मनस्थितीन ना. मानसिकता हल्लली आहा तेची. कितें ताका फक्त पयशे दिसतात. पयशा फुडें ताका कांयच दिसना. कितें सो हांव सांत आंद्रेचो जो आमदार आसा विरेश बोरकर ताका सपोर्ट करता. कितें आनी हांव सरकाराक हांव आतां रिक्वेस्ट बीन करिना. कितें सरकाराचो निशेध करता ह्या असल्या कृत्या खातीर. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर्स आहा ते न्हिदले, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान न्हिदले. सुस्त झेमो काडूनी तांकां, आनी हॉटेलवाल्यांक जे जाय न्हू ते करूनी तांकां. सगळी बिचाचेर माती घालून सोडल्या आनी ट्रक चलयतात बिचाचेर, मशिनां चलयतात बिचाचेर. कितें इकते घेतला कितें रे सगळें. हेंच्यांनी हॉटेलवाल्यांनी सगळें एनक्रोचमेंट करून आमकां चवथीक गणपती पावोवंक दिनात. ते गणपतीचे वाटे, पारंपरीक वाटे बंद केल्यात हेंच्यांनी. इतली हेंची दादागिरी जाल्या आनी विचारीत जाल्यार मागीर आमचो लोक वायट, आमच्याच लोकांचेर कंप्लेनी. कोणाक सांगू? सीएम काय आयकना. आतां विरेश बोरकर एक MLA, तो सांगता आनी तेचें आयकना, म्हटल्यार आमचें आयकतले. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी एक जावन आमकां सगळे एकजुटीन आमकां उलोवचें पडटलें आनी आमची शक्ती दाखोवची पडटली. ना जाल्यार कितें उरलेले सांडलेले जे आसा गोंय न्हू, ते सगळे हे काबार करतले आनी आमी अशेंच पळोवपाक उरतले.